चवथीच्या आगमनाच्या तयारे खातीर सगळ्या कडेन बाजार फुलला। माटोळेचे सामान, फळां, भाजयो, कपडे आनी हेर वस्तू खरेदी करपाक लोकांनी बाजारांत बरीच गर्दी केल्या। चवथीचो म्हापशेचो बाजार कसो फुलला हाचो नियाळ घेतला आमचो खबराकार गौरीश परब आवणकरान। चवथीची पूर्व तयारी कशी चालू आसा म्हणजे लोक सध्या आपल्या तयारेन नेटान सुरू केलेली आसात। त्याच बरोबर चवथीचो बाजार जो आता भरपाक लागलेलो आसा, सगळ्यो वस्तू चवथीक लागपाच्यो सगळ्यो बाजारान येवपाक लागलेलो आसा। वेगवेगळो वाठार चवथीच्या बाजारा खातीर कसो तयार जाला आनी लोक कशा तरेन ह्या खरेदीक तयार जाल्लेले आसात हेजो नियाळ आमी घेवया। आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका केदी व्हडली मंडोळी केळी आहा पळय आनी कितकी जोड आहा, केदी व्हडली आसा। ही माटोळी कशी बांदतली हेच म्हाका तर दिसना। अरे बापरे म्हाज्या लागपाक ही बरी लागता टेस्टाक, पूण ही माटोळीक लोक बांदता कशा तरेन माटोळीक बांदता आसतली म्हणजे तितकी तशी माटोळी घट आसपाक जाय। चिबूड, तोरींग, पोपाय आसा, गांवठी, तवशी आसा आनी त्याचे बरोबर जे चवथीक लागपी म्हणजे खोले। ह्या खोल्या शिवाय प्रसाद दाखोवपाक म्हणा किंवा महादेव सुद्दां पुजपाक हे खोले आमकां जाय पडटा। हे खोले आसा, त्याच बरोबर हळडीची पानां आसा, पातोळ्यो सुद्दां करपाक ह्यो लागपाच्यो, स्वयंपाक करपाक, पातोळ्यो करपाक सुद्दां वापरपाक येवपा खातीर ह्यो हांगा हळडीची पानां आसा। देवाचें रांदपाक किंवा जेवण करपाक जी आमकां आयदनां लागपाची आसता ती नवी आयदनां हांगा पळोवया बाजारान येयल्ली आसा। त्याच बरोबर देवाचें सामानूय येयल्लेलें आसा, निरांजन म्हणा, मागीर अगरबत्ती लावपाची वाटयो म्हणा, अशे वेगवेगळे हांगासर सामान आयदनांचें येयल्लेलें आसा। त्याच बरोबर कोयते आसा, आदोळ्यो आसा। हितून हे सामान गणपतीचे जे रांदपाक येवपी जे जेवणाच्यो वस्तू म्हणा किंवा आनी जेवणाचे कितें लागपाचे जिन्नस तयार करपा खातीर ही आयदनां आसा। लोक चवथीक फोग लावपाक, मारेणे लावपाक, रॉकेटां सोडपाक अशें सामकें उमेदीन आसता। पूण हे पळया कितें आहा तें, हे कितें जाणा, हे अगरबत्ती। आनी कसली अगरबत्ती पळय, वेगळीच मिसायल कशें। ही अगरबत्ती जर पेटयत न्हू सादारण 12 वरां तरी चलता आनी वेगळोच आकर्शीक एक असो परमळ हेजो आख्ख्या रुमान पसरतलो म्हाका दिसता। ही अगरबत्ती चवथीक लावन पळोवपाकूच जाय येदी व्हडली अगरबत्ती। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या म्हणा मोरया ह्या कार्यावळींतल्यान आमी वेगवेगळे कार्यक्रम तुमच्या मुखार आमी हाडटले चवथ मेरेन। तर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आणि म्हणा मोरया। सैमान नटिल्ली 70 वाठारांतली खुबशीं अशीं पुर्विल्लीं देवळां आसा आनी ह्या देवळांक वेगळो असो इतिहास आसा। अशेंच एक देवूळ म्हळ्यार वाते हांगा आशिल्लें गणपतीचें देवूळ। जोशी कुटुंबाच्या पुर्वजांनी सुमार 300 वर्सां आदीं हें देवूळ बांदिल्लें असो त्या देवळाचो इतिहास आसा। आपल्या पुर्वजान एका तळ्याच्या कुशीर फातर कोतारून ही मूर्त तयार केल्ली अशें जोशी सांगतात। गणपतीच्या कुशीक मारुतीची मूर्त वंटीचेर कोतारिल्ली मेळटा। 300 वर्सां आदीं हें देवूळ बांदपाक फक्त 300 रुपया खर्च केल्ल्याची म्हायती मेळटा। आतां जोशी कुटुंबाची 12वी पिळगी आपलो हो दायज फुडें व्हरता। हे भक्तांचे श्रद्धेचें थळ आसून पुजेचेंय थळ आसा। भक्त हांगा प्रार्थना करतात आणि ज्या लोकांची इच्छा पुराय जाता तांकां दर वर्सा दिवाळे उपरांत येवपी कार्तिके पुनवे दिसा आपली व्रत पुराय करपाक मेळटा।
हें व्रत म्हळ्यार पुनव दिसा देवळा लागीं आशिल्ल्या उदकांत पोंटी सोडप. ह्या वेळार गणेश भक्त सुमार 3 ते 4 हजार पोंट्यो एका वांगडा उदकांत सोडटात. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सद्या वचत थंय चवथीचें वातावरण तयार जाल्लें मेळटा. गांवांनी तरणाटे रात दीस एक करून घुमटाच्या आरतींचो सराव करपांत गुल्ल जाल्यात. दिवचल म्हालांतल्या मये वाठारांतल्या काळभैरव मंडळाचे कलाकार तर आरतीच्या नेटान प्रॅक्टीस करतात.
आमच्या ग्रुपाचें नांव जावन आसा श्री काळ भैरव घुमट आरती मंडळ. तर आतां तुमी पळयतात की चवथ लागीं पावल्या. आमचे भुरगे आसा ते सारके दीस रात प्रॅक्टीस करता. तर एक्चुअली सांगपाक गेल्यार म्हणजे आमी ऑलमोस्ट सगळीं कॉम्पिटिशनां करता ऑल ओवर गोवा आनी वाड्यारूय करता. प्लस आमंत्रणां आसता आमकां थंयूय वयता आमी. आतां चवथीक म्हटल्यार आनी घुमटां जायत सो पयलीं आमी 2 म्हयने पयलीं प्रॅक्टीस करता. पयलीं चॅक करता की घुमटां आसा कितें ना नाल्यार बांदून हाडटा समोर रिपेर करता सगळें. आनी ऑलवर आमकां आमंत्रणां आमी खूब आसता सो आमी थंय वयता. आतां आमी 8 प्रॅक्टीस करता ती सांगूंक शकना आमी कितले जायसर प्रॅक्टीस करता ती. इतलो आवड आमकां घुमट आरती चवथी खातीर. सो आमच्या वाड्यारूय आमी करता फूल. आतां आमची ऑलमोस्ट 11:30 ती 12 जायसर सुद्दां प्रॅक्टीस चालू आसता. 2 ऑलमोस्ट 3 ते 2 म्हयने.